टॅक्सी इश्यू आयज आमी सगळ्या आमदारांनी नोंदरेन हाडलो सीएमाच्या. हेचेर तडको 100% येतलो. तुम्हीच पळयले आसतल्यो कितल्यो मिटिंगी जाल्यो. सीएम कितलो पावल फुडें मारले आनी सांगले आय एम रेडी टू रिझॉल्व इट. तेंचे कडेन मिटींग जाल्या. अनेक आता ह्या दिसांनी मिटींग जातली आनी तेजे उपरांत गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंच्याय खातीर. म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंच्याय खातीर 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता. फोर्सान वयचो पडटा तेका. तशें वचप ना. तूं स्कॅन कर स्कॅनरा वयचो ट्युरिस्टाक कॉल रेट कितें आहा पयली नो वाणपण सगळ्याक आहा. Internationally, everywhere it is. But madam, how long it will take? Election Last year, it is not during election. It will happen Central government before our state. आता लास्ट असेंब्ली जावच्या पयली हे जातले. सप्टेंबरा एंडा पयली हे जावपाची गरज आहे. हे जावंक जाय. हे आता तुम्ही म्हणता ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची गरज. These are all these issues which are very very important in the interest of the state of Goa.